आयची सालसेताची अपडेट अशी मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच ESI हॉस्पिटल हे पेशंटांनी भरलां। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान जर 500 वयर पेशंट जाल्यार ESI हॉस्पिटलान 200 वयर पेशंट कोविडाचो इलाज घेतात। 2 दीस जाले मडगांवचो बाजार बंद आसल्यार आनी फुडल्या सोमार पासून हे बाजार बंद आसतले। फातोर्डा पोन्ने बाजारांत जरी सगळीं शॉपां तशीच बंद आहाय, पूण आमी देखलां की गडगडो आनी मडको हे अजून चालू आसात। कांय दीस फाटी मडको आनी गडगडाक लागून कोविडाच्यो केसी वाडलेल्यो, पूण तरी पूण आतां मडको आनी गडगडो चालूच आसा। सालसेत भागांत जायते विलेज पंचायतींनी लॉकडावन अनाउन्स केला। त्यो पंचायती अश्यो चिंचिनी, वेर्ना, नागवा, कुर्तोरी, राया, कामोली, तशेंच आयज आमी देखलां कुंकोली म्युनिसिपल कावन्सिलानूय बी आतां कोविडाक लागून लॉकडावन जाहीर केला। नागवा विलेज पंचायतींनी कांय दीस फाटी एक नवे एम्ब्युलन्स कोविड सेवा खातीर घेतलेले आनी ताचो लोकांक आतां जायतो उपयोग पडटा, कित्याक ते भागांत आतां केसीस वाडटात। काल आमी देखलां नागवा एका कॉन्व्हेंटाची सिस्टर अनिता ही कोविड जावन हे संवसाराक सोंपली। लोकांनी आतां खूद सालसेत एरियान आमी पळयता की लोकांनी आतां खूद लॉकडावन करपाची सुरवात केल्या। MLA अलेक्स रेजिना लॉरेन्स आनी खूद पब्लीक अनाउन्समेंट करून गांवांनी भोंवलो आनी लोकां लागीं मागलां हे कोविड दुयेंसा पासून पयस रावूंक। सालसेत भागांनी आमी आतां चडसो लोक भोंवता सो आमकां दिसना, कित्याक लोकांक आतां गमला हें दुयेंस मारेकार, जायतो लोक मरता आनी लोकूय आतां रिस्क घेवंक सोदिना, कित्याक ऑक्सिजन फॅसिलिटी ना, तशेंच हॉस्पिटलां फूल आसात आनी लोक आतां खूब सादूर जाला। तशेंच आमी पळयलां लोक आतां जायतो वॅक्सीन घेवपाक लोकांनी सुरवात केल्या। जो लोक पयलो म्हणटालो वॅक्सीन घेवची न्हू, आतां ते वॅक्सीन घेवपाक तांणी सुरवात केल्या। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी हाचो कन्व्हेनर एल्विस गोम्स हांणी आयज गव्हर्मेंटाक क्रिटिसायज केला। तो म्हणटा आतां गव्हर्मेंट ऑक्सिजन प्लांट बांदपाक तयारी करता आनी एके वाटेन जे मोले फॉरेस्टान झाडां आसात जी आमकां फुकट ऑक्सिजन दितात ती गव्हर्मेंट कातरूंक सोदता। ताणें गव्हर्मेंटा लागीं मागलां गोंयकारांक ऑक्सिजनाची बरी फॅसिलिटी अवेलेबल करून दिवची आनी जी मरणां ऑक्सिजनाक लागून जातात ती जावची न्हय म्हूण ताणें मागलां। ही जाली आयची सालसेताची अपडेट।